पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी खासदार श्रीपाद नायकाची माफी मागल्या आणि परत अशे घडचे ना हाची गवाय दिल्या। दोनापाव जेटीच्या उक्तावणाक सरकारान आपोवणें दिवंक ना म्हणून खासदार श्रीपाद नायक हांणी सरकाराचेर तिडक उक्तायल्ली। हे विशीं आपूण श्रीपाद नायक हांकां मेळून पर्यटन मंत्री म्हणून आपणे तांची माफी मागल्या अशें रोहन खंवटे हांणी म्हणलां। गोंयांत चलपी तृतीयपंथीयांच्या सेक्स रॅकेटांतल्या मुखेल आरोपी बॉबी सयत 5 तृतीयपंथी आरोप्यांक सोमारा सांजे कलंगूट पुलिशेन अटक केली। सेक्स रॅकेटाक विरोध करपी तृतीयपंथी नंदिनी आनी तिच्या वांगडा आशिल्ल्या ट्रान्सजेंडराक बॉबी आनी ताच्या वांगड्यांनी मारहाण केल्ली। हे विशीं ह्या तृतीयपंथीयांनी कलंगूट पुलिशेंत कागाळ केल्ली। आयतारा गोमंतक टीव्हीन ह्या प्रकाराची खबर सगळ्यांत पयलीं उक्ताडार हाडिल्ली। मिरामार दर्यावेळेर बायलांच्या बेसान दादले भोंवतात, हे दादले पर्यटकांक लुटतात हो प्रकार एसीबीचो कर्मचारी शिवा मोरे हांणी पुलिसांच्या नदरेक हाडून दिल्लो। म्हापशांतले शेकड्यांनी वेपारी मंगळारा एकठांय जाले आनी तांणी म्हापशेचो आमदार जोशुआच्या घरा वचून भेट घेतली। म्हापसा नगरपालिकेच्या कॉम्प्लेक्सांत आशिल्ल्या 1000 परस चड दुकानांचे वेवस्थापनांत त्रुटी आसात। हांच्या आड याचिका दाखल जाल्ली आसा। ते कारणान वेपाऱ्यांक कमिशनरा कडल्यान दुकानां सील करपाची नोटीस आयल्यात। पूण म्हापसा नगरपालिकेच्या कॉम्प्लेक्सांत वेवसाय करपी ह्या वेपाऱ्यांचेर सुमार 4000 परस चड घराबे अवलंबून आसात। हाचो विचार करून सरकारान ह्या याचिकेत हस्तक्षेप करून एक ऑर्डिनन्स हाडचो अशी मागणी ह्या वेपाऱ्यांनी केल्या। धारगळ 2 खाम वाठारांत लोकवस्ती लागसर जावपी सिमेंट कॉन्क्रीट मिक्सिंग प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी विरोध केलो। लोकवस्ती कुशीक नगर नियोजन खाते कॉन्क्रीट मिक्सिंग प्रकल्प उबारपाक कशी मान्यताय दिवपाक शकता असो प्रस्न थळाव्यांनी केलो। हो प्रकल्प जालो जाल्यार धारगळ वाठारांत चड प्रमाणात प्रदूषण जातले। ते खातीर सरकारान तशेंच आमदारान हाचेर लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। दोन वेगवेगळ्या घडणुकांनी 4 बोटींक उजो लागून जाल्ल्या लुकसाणाची भरपाय सरकारान नुस्तेकारांक बेगोबेग दिवची। तशेंच ह्या दोनूय घडणुकांचेर खोलायेन तपास करून पुलिसांनी खर कारवाय करपाची मागणी समेस्त नुस्तेकारां वतीन बाणावलेच्या पेले ह्या रापणकारान केल्या। फाटल्या 15 दिसां आदीं वाडी दर्यादेगेर घडिल्ल्या 2 वेगवेगळ्या घडणुकांनी 4 बोटींक उजो लागून त्यो नश्ट जाल्ल्यो। नुस्तेमारी खात्याच्या मंत्र्यान नुस्तेकारांक ह्यो बोटी सुरक्षीत रित्या दवरपा खातीर बाणावले दर्यादेगेर आशिल्ल्या एकूण 51,000 चौकण मीटर जमनींतली सुमार 5,000 चौकण मीटर तरी जमीन दिवची अशी विनवणी पेलेन ह्या वेळार केली।
वांयगिणी मयेच्या श्री खेतोबा देवळात सोमाराक कालोत्सव व्हडा भक्तिभावान मनयलो। या उत्सवाक भाविकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली पळोवपाक मेळ्ळी। हजारांनी भक्तांनी श्री महामाय देवीचो कौल घेतलो। श्री खेतोबा देवळांत वांयगिणी मये हांगा कौल उत्सव उमेदीन मनयलो। गांवचे तशेंच गोंयभरांतल्या भाविकांनी या उत्सवाक व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली। हजारांनी भक्तांनी श्री महामाय देवीचो कौल आनी दर्शन घेतले। पेडणे म्हालांतल्या हसापूर चांदेल पंचायत वाठारांतल्या मुख्य रस्त्याचेर जो अशीर पूल आसा ते सुवातेर नवो पूल बांदचो ह्या संबंदांतलो थाराव चांदेल हसापूर पंचायतीन घेतला। ताची कारवाय करपाक संबंधीत खात्या कडेन हो थाराव धाडला अशी माहिती सरपंच तुळशीदास गावसान दिली। मोपा विमानतळ सुरू जाल्ल्यान चारूय वटांनी गाडयांची संख्या वाडिल्ल्याचें दिसता। फुडारांत हो पूल धोकादायक थारूं येता। ते खातीर सरकारान आदींच ह्या पुलाक समांतर पूल बांदचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। मंगळारा राष्ट्रीय विज्ञान दिसा निमतान देशभरांतल्या विद्यालयांनी, महाविद्यालयांनी तशेंच विद्यापीठांनी ह्या दिसा वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो। मंगळारा पेडणेच्या श्री भगवती स्कुलांत विज्ञान दिसा निमतान प्रदर्शन घडोवन हाडिल्लें। ह्या प्रदर्शनांत विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या वखदी झाडांचे तशेंच ल्हान ल्हान विज्ञानीक प्रकल्पांच्या देखाव्यांचे प्रदर्शन केल्लें। सोमारा मध्यान राती कोंबा रिंग रोडा लागसार आशिल्ल्या रेल्वे मार्गा कुशीकच्या सुक्या तणा आनी प्लास्टिकच्या कोयराक अचकीत उजो लागलो। रस्त्याच्या कडेक पार्क केल्ल्या गाडयांक हो उजो लागपाची शक्यताय निर्माण जायना फुडें घडणूक थळार पाविल्ल्या लोकांनी त्यो काडून उजो पालोवपी दळाक कळीत केले। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार धांव घेवन उजो नियंत्रणांत हाडलो। नेमको हो उजो लागपाचें कारण स्पश्ट जावंक ना। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा। मंगळारा सकाळी फर्मागुडी सर्कला कडेन कंटेनर ट्रक चालकाचे नियंत्रण गेल्ल्यान ट्रक उमथून पडलो। कंटेनर ट्रकाच्या भितर जखमी जावन अडकिल्ल्या ड्रायव्हराक कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांनी भायर काडून ताका उपचारा खातीर जीएमसी हॉस्पिटलांत दाखल केलो। ह्या रस्त्यार सुचोवण्यो दिवपी फलक नाशिल्ल्यान ही घडणूक घडल्या अशें म्हणीत थळाव्यांनी सरकाराचेर फोग काडलो। घडणूक थळार वचून पुलिसांनी ह्या अपघाताचो पंचनामो केलो।
सोमारा पेडणे हसापूर वाठारांतल्या सरकारी स्कुलांत बाजार डे उमेदीन मनयलो। ते निमतान शाळेच्या वाठारांत भरिल्ल्या बाजारांक गिरायकां सयत पालकांक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो। भुरग्यांक बाजाराची म्हायती मेळची आनी वेव्हारीक ज्ञान मेळचें ह्या हेतान ह्या बाजाराचें आयोजन केल्ल्याचें कळटा। बाजार डे निमतान भुरग्यांनी वेगवेगळ्या तरेची गांवठी भाजी तशेंच हेर साहित्य विकपाक हाडिल्लें। दोन लाख चौकट मीटर जमनीचो वापर करून मावळिंगे वाठारांत क्रिकेट स्टेडियम उबारपाचो विचार आसा अशें दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटयेन सांगलें। तशेंच ह्या स्टेडियमाचो फायदो दिवचल आनी मयेच्या लोकांक जातलो अशें शेटयेचें म्हणणें आसा। मंगळारा सकाळी सुकूर चर्ची लागसार दोन दुचाकी मदीं अपघात जालो। एक दुचाकी रस्तो हुपतना सरळ मुखार वचपी दुसऱ्या दुचाकीक फाटल्यान नेटान धपको दिल्ल्यान हो अपघात जालो। ह्या अपघातांत दोनूय दुचाकी चालकांच्या हातांक बरोच मार लागला। तशेंच ह्या अपघाताक लागून तांच्या मदीं बरोच वेळ वादावादी लेगीत जाल्यो आनी कांय वेळ येरादारी आडकून उरली। मांद्रे वाठारांत रस्ते खणून दवरिल्ल्या कारणान सगळो धुल्ल थंय आशिल्ल्या रानफळांचेर बसता आनी तांकां चंवर येवचे पयलींच ते मरून वतात। आतांचो हंगाम हो खासा रानफळांचो जावन आसा। रानफळां म्हणटकीच आमच्या दोळ्या मुखार येता ती म्हळ्यार मुट्टे, जांभळां, चुन्नां आदी। रस्त्याच्या धुल्लाचो परिणाम ह्या झाडांचेर जाला हें दिसून येता। ह्या फळांक बाजारांत लेगीत व्हड मागणी आशिल्ल्यान हाचें लुकसाण विक्रेत्यांक जावपाक लागलां। फाटल्या म्हयन्यासावन वाळपय नगरपालिका वाठारांत येवपी बेकायदेशीर घरां मोडपाची मोहीम हातांत घेतल्या। मंगळारा वाळपय वेळसा वाठारांत येवपी दाऊद शेख हांचें बेकायदेशीर घर पालिकेन मोडलें। बेकायदेशीर घरां मातये भरवण करची असो आदेश उच्च न्यायालयान दिल्ल्या उपरांत नगरपालिकेन ही कारवाय केली।
खेळा मळार गांवच्या भुरग्यांक योग्य सुविधा मेळची हे खातीर कोपारड्या वाठारांतल्या मैदानाची उदरगत पयल्या प्राधान्यान करतले अशें आश्वासन पर्येची आमदार देवया राणेन सांगलें। सोमाराक कोपारडे क्रिकेट प्रीमियर लीग सर्तीची इनामां भेटोवप सुवाळ्यांत ती उलयताली। हे विशीं खेळा मंत्र्या कडेन उलोवन बेगीनूच ह्या मैदानाच्या कामाक सुरवात करतले अशेंय तिणें सांगलें। म्हादय वाटोवपा खातीर लोक आंदोलन उबारप ही काळाची गरज जावन आसा। घराकडेन बसून सोशल मिडियाचेर बोवाळ घालून हे जावपाचें ना अशें दिलीप प्रभुदेसाय सांगता। जाल्यार दीप कारापुरकाराच्या कोतान म्हादयचो मुद्दो विज्ञानीक दिश्टीन सुटावो करप खूब गरजेचो जावन आसा। सत्ताधारी आणि विरोधी असो भेदभाव करिनासतना वास्कोच्या 25 वॉर्डांनी वेगवेगळ्या तरेची कामां हातांत घेतल्या अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान सांगलें। मंगळारा वास्कोच्या बेलाबाय आनी उड्डी वाठारांत पेवर्स बसोवपाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत तो उलयतालो। गोयच्या पारंपरीक शिगमोत्सवाची सुरवात 8 मार्चाक फोंड्या सावन जातली। 8 ते 21 मार्च ह्या 14 दिसांनी 18 वेगवेगळ्या वाठारांनी अंदूच्या शिगम्याचे आयोजन जाला अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें। गोयच्या ह्या शिगमोत्सवाक अंदू विदेशी पर्यटकूय वांटेकार जातले। तशेंच गोयचे दायज आनी गोयची संस्कृताय हेर देशां मेरेन पावोवपाची संद आशिल्ल्या कारणान सर्व धर्मियांनी ह्या शिगमोत्सवांत वांटेकार जावचें अशें आवाहन पर्यटन मंत्र्यान केलां। दाबोळी विमानतळा फाटल्यान आशिल्ल्या गार्बेज प्लांटाक सोमारा सकाळीं अचकीत उजो लागलो। 10:30 वरांचेर उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळे उपरांत तांणी घटनाथळार धांव घेवन उजो पालोवपाचो यत्न केलो। उजो वाडटा तो पळोवन उजो पालोवपी दळाक आनीक एक फायर ब्रिगेड आपोवची पडली। तरी उजो नियंत्रणांत येनाशिल्ल्यान नेव्हीच्यो 3 गाडयो हाडल्यो। 5 गाडयांनी हो उजो पालोवपाचो यत्न केलो। मशिनांत स्पार्क जाल्ल्या कारणान ब्लास्ट जालो आनी हो उजो लागलो अशें सुत्रां कडल्यान कळटा। तशेंच ह्या उजान 3 जाण जखमी जाल्यात। उपचारा खातीर तांकां चिखले हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात।
म्हादयचेर आमी राजकारण करिनात जाल्यार शिक्षण खातें जे मुख्यमंत्रीच सांबाळटा ताच्याच खात्यांतले अधिकारी करतात असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो निमंत्रक विकास भगतान केला। म्हादय विशीं विद्यार्थ्यां मदीं जागृताय जावची देखून गोवा फॉरवर्ड पक्षा वतीन विद्यार्थ्यां खातीर वक्तृत्व सर्त दवरिल्ली। मात ह्या सर्तीत खंयच्याच शिक्षकान भुरग्यांक धाडचे न्हय अशी मेसेज म्हापशेच्या एडीईआयन पातळायल्ली। हे संदर्भात भगत उलयतालो। म्हादय विशीं खरीच आपुलकाय आसत जाल्यार अशा तरेचे राजकारण करचे न्हय अशें म्हणीत भगतान मुख्यमंत्री तशेंच म्हापशेच्या एडीईआयचेर लेगीत फोग काडलो। मानकुराद आम्यांचें नांव घेना फुडें तोंडाक उदक सुट्टा पूण तांची दर सर्वसामान्याक परवडपा सारकी ना। फाटल्या 15 दिसां पयलीं पुराय राज्यांत मानकुराद आम्याचो दर 6000 रुपया डझन आशिल्लो, म्हळ्यार 500 रुपया एक आंबो पडटालो। आतां हो दर 3000 मायज एक डझन आसा। हापूस आम्यांचो दर मानकुरादा परस सवाय आसा, पूण लोक मानकुराद आंबो चाखपाक रावल्यात। सद्याक दर म्हारग आशिल्ल्यान मानकुराद मोगी हे दर केन्ना कमी जातली हाची वाट पळयतात। वारक्याचो सचिव 3 विरोधी पंचाकडेन अन्याय करता अशी कागाळ वारकाची पंच शेरन एलेमो दा कोस्टान केल्या। ह्या सचिव संदर्भात खूब कागाळी केल्यात। सचिवाचो फाटलो इतिहास पळयल्यार ताजेर अशा तरेच्यो खूब कागाळी नोंद जाल्यात। उदरगतीच्या नदरेन जरी विचार करता आसत जाल्यार सगळ्या वॉर्डात सामान्यताय आसपाक जाय, पूण वारका पंचायतीन अशें जायना। आतां मेरेन 15 निवेदन पत्रां बीडीओन धाडल्यात, पूण कांयच रिप्लाय ना। सरकारान तशेंच अधिकाऱ्यांनी ह्या सचिवाचेर खर कारवाय करची अशी मागणी वारकाची पंच शेरन एलेमो डिकोस्टान केल्या। फाटल्या कांय म्हयन्यांसावन गांवांतलो कोयर एकठांय करपांत फाटल्यान भ्रश्टाचार चालू आसा। ह्या चर्चेवेल्यान सांकवाळची ग्रामसभा आयतारा बरीच तापली। तशेंच पंचायतीच्या मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटीक लागिल्ल्या उज्याच्या घडणुकेचो योग्य तरेन तपास जावचो देखून हे विशीं पुलिशेन कागाळ नोंद करपाचोय निर्णय ह्या ग्रामसभेत जालो। तशेंच जुवारी एग्रोकेमिकल तांचे प्रलंबीत थकबाकी परत करिनात तो मेरेन कंपनी कडेन कसलेच रिटर्न कम्युनिकेशन करचें न्हय असो महत्वाचो निर्णय ह्या ग्रामसभेत जालो। गोंयांत मनरिजवणेच्या पर्यटना वांगडाच अध्यात्मिक पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर आतां सरकारान पावलां उबारपाक सुरवात केल्या। तरी गोंयांत अध्यात्मिक पर्यटनाच्यो खाणाखुणा खूब आदीं सावन दिसतात, पूण ह्या चिन्नाची जतनाय घेवंक नाशिल्ल्यान ती काळा प्रमाण नश्ट जावपाक लागल्यात। हाची सादी देख म्हणल्यार कांय वर्सां पयलीं एका विदेशी पर्यटकान वागातोर दर्यादेगेर फातरात कोरातिल्लें शंकराचें तोंड। दर्याच्या ल्हारांक लागून हो फातर सतत झिजत वचत आसा आनी शिवभक्तांच्या श्रद्धेचें थळ आशिल्लें हें मुखामळ आतां ल्हव ल्हव ना नपयत जावपाक लागला।